नमस्कार. गोमंतकाच्या या खाशेल्या उलोवपा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज आमी उलयतले आमचे बरोबर आसा उलोवपा खातीर CWCचे परमनंट इन्वायटी म्हणून तांची नेमणूक जाला ते गोंयचे आदले काँग्रेसाचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार. फाटले कितलेशेच दीस आमकां ते काँग्रेस हावजान मेळत नाशिल्ले, पूण आतां CWCची नेमणूक जाल्या आनी आतां तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स कांय वेळा पयलीं घेतली आनी ते परत आमकां एक्टीव जाल्ले दिसतात. हेचेरूच आमी भासाभास करतले, तेंचे कडेन जाणून घेतले. सर, सगळ्यात पयलीं चवथीचो मूड आसलो गोंयांत. कशी जाली तुमची चवथ? कितले दीस? आमचो 1.5 दीस आशिल्लो आनी बरे तरेन चवथ साजरी जाली. कितें मागलें गोंयकारां खातीर किंवा पक्षा खातीर? आनी हांव आमच्या देशाच्या लोकां खातीर शांती, ज्या तरेन आमचो देश खंय तरी डिस्क्रिमिनेशन, हेट, मागीर तितून अनएम्प्लॉयमेंट, म्हारगाय, हें सगळें जें आसा तें देवान पयस करचें. आनी जे कोण हेट क्रिएट करतात एकमेका विरुद्ध, तांकां बरी बुद्ध दिवन तांकां एक वेगळो प्रेम दिवचो देवान, ज्या कारणान ते दुसऱ्यांक प्रेम वाडटले, ही मागणी केल्या. हांवें जशें म्हटलें की फाटले कितलेशेच म्हयने तुमी आमकां काँग्रेस हावजान दिश्टी पडनाशिल्ले. तुमी येताले पणजे, वयताले, कोणा कोणाक मेळटाले, पूण काँग्रेस हावजान येनासले. आतां CWCचेर तुमची परमनंट इन्वायटी म्हणून नेमणूक जाली. आतां तुमी अधिकारान आमकां दिसतात येता काँग्रेस हावजान PC घेता. अशें कित्याक मदीं गायब आसले तुमी? बेजिकली हांव परत कॉलेजीन, ज्या हायर सेकंडरीन हांव शिकयतां थंय परत जॉयन जालां. आनी एकदां तूं कॉलेजीन फोकस केलें म्हणटकीर मागीर पणजे येवप मातशें कठीण जाता, कारण म्हजें घरूय ते सावथाक पडटा आनीक म्हाजी जी हायर सेकंडरी आसा ती एक्स्ट्रीम सावथाक जाता. सो पणजे येवप मातशें कमी जातालें. पूण इश्यूज अधून मधून जे कोण टच करनात ते इश्यूज, आनी जे मातशे गंभीर आसा इश्यूज, थोडे घेवपाक सोदनात, तसली इश्यूज डेफिनेटली हांव पार्टीचे वतीन घेतालो. घेवपाक सोदना म्हणटा तुमी? कित्याक तुमचेच पार्टी घेवंक सोदना? एक थोडे इश्यूज वेगळे आसतात, ते कोण जर घेवपाक सोदना, जर घेयना, तसले इश्यू म्हाजे कडेन जे पावले जाल्यार ते घेता हांव, अशें म्हणून सांगता. सपोज इश्यू कोणें घेतले जाल्यार तो रिपीट करना हांव. सो इश्यू खंयचे घेवन आसतना उरले, एकदां उरता न्ही, खूब इश्यू जाता, तेन्ना ते इश्यूज हांव टच करता, त्या इश्यूज हांव रेज करतालो. CWCचेर तुमची नेमणूक जाल्या, कितें एम कितें आहा? गोंयचें तुमी आतां रिप्रेझेंटेशन करता CWCन. तुमचो केंद्रीय फुडाऱ्यां कडेनूय बरो एक संबंद आसा, तुमचें बरें तेंचे कडेन कनेक्शन आसा, तुमचें उलोवप जाता. गोंया खातीर कितें खास रणनिती बी थरल्या? कित्याक आतां लोकसभा लागीं पावली आनी काँग्रेसीचें काम तशें कांय दिसना म्हणून म्हणटा. डेफिनेटली केंद्रांक सगळे राज्य इम्पॉर्टंट. आनीक आतां लोकसभेची इलेक्शन आसा, 2 मतदारसंघ गोंयांक आसा. सो आमचो टार्गेट आसा दोनूय मतदारसंघ काबीज करपाचो, कारण लोकां भितर तिडकूय आसा. लोकांक आनी खुबशीं आश्वासनां दिल्लीं आशिल्लीं, ती फुलफील जाल्लीं ना. जॉब्स लोकां भितर ना, म्हारगाय आसा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जाल्लो आसा, करप्शन वाडलेलें आसा, मंत्र्यांक सगळ्यांक मत मारलेलो आसा. सो हाजेर प्रचंड चीड ही जनतेन आसा. आनी तेजो डेफिनेटली आमी एडवांटेज आमची पार्टी ह्या इलेक्शनाक घेवपाक सोदतली. बट तयारी जाल्या कितें ऑन ग्रावंड आसा तुमची? कित्याक कांय दिसा पयलीं आमी पळयलेलें मडगांव ब्लॉक सुद्दां तुमचो आजून फॉर्म जाल्लो ना. अशी आनी कितले कडेन परिस्थिती आहा जंय तुमची प्राथमीक संघटना जी आहा, पक्ष बांदणी तीच दिश्टी पडना. मागीर इलेक्शना टायमार डायरेक्ट लोकां कडेन वचून तुमकां लोक रिस्पॉन्स करतले कशें दिसता? हांवें ऑलरेडी तुमच्या इंटरव्यूक अनेकदां पयलीं सांगलेलें की डेफिनेटली आमचें काम सगळ्या मतदारसंघान चालू आसा, पूण ते आमी वयर आमी चडशे दाखयना. ते आमी भितरले भितर काम आमचें चलता. भोंवताक सगळ्या हेंचो मतदारसंघाचो इन्चार्ज अपॉयंट केल्ले आसा, त्या इन्चार्ज मतदारसंघान भोंवता. आमचे अध्यक्ष सगळ्या मतदारसंघान भोंवता. CLPचो लिडर युरिया हालेमाव सगळ्या मतदारसंघान भोंवतात. आनी जंय गरज आसा आमी खंय खंय वयतात. आनीक कांय हें ब्लॉक लेवलाचेर डिस्ट्रिक्ट दोनूय प्रेजिडेंटूय टूर करतात. नॉर्थाचो विरेंद्र शिरोडकर, सावथाचो सावयो, हेय वेगळे वेगळे मतदारसंघान भोंवता. बूथ बांदणी काम चालू आसा. सो ह्या सगळ्या हेजेर काम चलता, पूण ते आमी चड बोवाळ करना काम करताचें, कारण BJPचें सरकार आसले कारणान लोकूय थोडे फाटीं फुडें जातात. पूण लोकां भितर तिडक आसा, त्या तिडकीचो आमी एडवांटेज घेवपाक सोदता. तुमी सदांच टिका करता की CM आनी विश्वजीत नंबर 2 मिनिस्टर आनी नंबर 1 सरकारांतलो मिनिस्टर, हेंची दोगांची तोंडां 2 कडेन म्हणून. हें सारकें तुमी टिका करतात सदांच? डेफिनेटली ते विश्वजीत राणे आसा,
ताका केन्ना ती फक्त ताका दीस उठ ती खुर्ची दिसता CMची आनी तातूंतल्यान तेंचो जो झगडी आसा पावर गेम ती पावर गेम चालू आसा हें म्हाकाच न्ही गोंयच्या सगळ्या लोकांक खबर आसा केंद्रीय नेतृत्वाकूय BJPच्या खबर आसा आनी हें फक्त कोणें हांवें संशोधन केलां अशें न्ही पूण तें कळटा सारकें तेंगेलें क्लियर कळटा की तेंची दोगां भितर जी झगडी चालू आसा त्या झगड्यांचो परिणाम राज्याचेरूय जाता आनी ते खुबशे गजालींनी ते दिसता तेंचे स्टँडूच कळटा न्ही स्टँड एकूच सरकार पूण 2 स्टँड आसतात हो प्रश्न विचारपाचें कारण म्हणजे जशें तुमी म्हटलें की तेंच्या हेचो परिणाम पक्षाच्या सरकाराचेर जाता तशेंच तुमचे आनी अध्यक्षाच्या बाबतींत चर्चा गोंयभर चालू आहा की गिरीश चोडणकर आनी अध्यक्ष अमित पाटकर हेंचे जमना जुळना आनी तेचो खंय तरी परिणाम पक्षाच्या संघटनेचेर जाता म्हणून हें एक तर हांवें नाजाल्यार अमित पाटकरान हें सांगपाक जाय की आमी झगडटात म्हणून डेफिनेटली आमी जेन्ना जेन्ना इशू जाता आमी बसोन डिस्कसूय करतात पार्टीचे स्ट्रॅटजीजूय चलयतात पूण हांव कमी आसता कंप्लेन आहा तेंची अमित पाटकर येयला आनी गिरीश चोडणकर दिसत ना म्हणून खंयच ना हांव रिजायन जातकर हांव परत म्हज्या टिचींग जॉबाक परत जॉयन जालो आनी एकदां टिचींग जालें म्हणून परत ती लीव मारप म्हणजे भुरग्यांचो पोजिशनाचेर इफेक्ट जावन हांवें मातशें थंय केंद्रीत थंय केल्लें शिक्षण हितून पूण जेन्ना जेन्ना इशू घेवपाचे आसता तेन्ना हांवें डेफिनेटली इशूज घेतल्यात पार्टीचे वतीन बट तेंची काल प्रेस कॉन्फरन्स जाली आयज तुमची जाली विशय सेम दोगूय तुमी वांगडा घेवंक शकता आशिल्ले कालचो जो इशू आशिल्लो प्रेस कॉन्फरन्साचो तो इशू आशिल्लो बेजिकली वुमन्स रिजर्वेशनाचेर ज्यो त्रुटी आसा त्यो लोकां मुखार दवरपाच्यो आनी तें रिजर्वेशन बेगीन लागू करचें आनी OBC रिजर्वेशनान घालचें ही कालची प्रेस कॉन्फरन्साची डिमांड आशिल्लो आयचो जो प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लो हो आयज बेजिकली OBC SC ST चे जितले लिडर आशिल्ले तितले STचे लिडर पावपाक शकले ना कांय इशू जावन की BJP ही कशी बहुजन विरोधी आसा हे आयज आमी पुराव्या सकट गोंयच्या लोकांक दाखोवन दिला त्याच बरोबर जो कास्ट बेस्ड सेन्सस जो 2011 जाल्लो आशिल्लो तो BJP लिपून दवरपाचे प्रयत्न करता तो उगडो कराक ओपन कराक आनीक न्यू कास्ट सेन्सस कराक तेतूंतल्यान कळटलें की देशांक OBC SC आनी STची परिस्थिती सुदारल्याक आस्त आसा काय वायट जाल्ली आसा आनी तातूंतल्यान मुखार कशें वचपाचें तेजी वाटचाल कळटली कशें करून अपलिफ्टमेंट करपाक मेळटलें OBC SC ST समाजाक त्या खातीर ती गरजेची आसा आनी लोकांक सांगपाक की जें हें बील आसा तें एक डायवर्जन करपाचें लोकांचें एटेन्शन जें आसा नरेंद्र मोदी आनी अडानीच्या रिलेशनाचेर तेतूंतल्यान तें डायवर्ट करप आनी खंय तरी बिजी धरप म्हाका सांगा तुमी स्पेशल सेशन आपयलें गुपीत दवरलें गुपीत धरपा सारकें कितें आशिल्लें वुमन रिजर्वेशन बील आनी जी पोस्टलाची जे एक्ट केल्ले ते पयलीं तुमी पब्लीश कराक आशिल्ले अशें कांयच ना अशें गुपीत दवरलें म्हण कितें तरी लोकांक तुमी चिंतपाक वेगळें कितें तरी चिंतपाक तुमी फोर्स केलो मदींच तुमी भारत इंडिया केले म्हणजे ह्यो सगळ्यो डायवर्ट करपाच्यो पयलीं लोक डायवर्ट जाताले आतां लोकांक संवय जाल्याक की खंयचो जेन्ना राहुल गांधी अडानीचो इशू काडटा तेन्ना हे आनी कितें तरी करतले हें लोक अपेक्षीत धरतात आनी हें जें वुमन्स रिजर्वेशन बील ह्या त्याच संदर्भांत तें हांव आयज लोकांक सांगपाचे खातीर आयज प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली सो कालचे प्रेस कॉन्फरन्साचो उद्देश कंप्लीट वेगळो आशिल्लो आयचो प्रेस कॉन्फरन्साचो उद्देश कंप्लीट वेगळो आसा आतां CWC भितर गोंयान आतां कशी तुमी लोकसभेची हें पळयता रणनिती कितें खंयचे कोर इशू दिसता तुमकां लोकसभा नॉर्थ जावं सावथ आनी इंट्रस्ट बीन कोणी दाखयला कंटेस्ट करपाक म्हणजे नांवां तुमी सांगू नाका बट कोणी इंट्रस्ट दाखयला उलोवन की बाबा आपूण इच्छूक आहा लडपा खातीर नॉर्थ जावं सावथ जो मेरेन इलेक्शनाची प्रोसेस स्टार्ट जायना तो मेरेन हें कांय कळपाक डिफिकल्ट पयलीं म्हणजे स्क्रिनींग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाक पडटली प्रदेश इलेक्शन कमिटी आनी तेजे नंतर केंद्रांतली सेंट्रल इलेक्शन कमिटी सो कॅन्डिडेटाचे बद्दल हें करपाचें हें पावर ह्या तिनूच जाणां आसा तो पावर आनी कोणाकूय ना तो CWC हांव परमनंट इन्वायटी जालो न्हू तो पावर म्हाकाय ना सो तो पावर आमच्या पक्षान एका मनशाक दिना
आमची एक प्रोसेस आसता, त्या प्रोसेसाचेर तो पावर आसता, इंडिविज्युअल पावर नासता केन्नाच. आनी त्या खातीर प्रदेश इलेक्शन कमिटी ती एप्लिकेशन स्क्रुटनायज करतली, तेजे नंतर स्क्रिनींग कमिटीक धाडटली आनी स्क्रिनींग कमिटी सेंट्रल इलेक्शन कमिटी. तेजे पयलीं कदाचित डिस्ट्रिक्ट कमिटीकूय जर पावर दिले जाल्यार डिस्ट्रिक्ट कमिटी दोनूय त्योय बी ते नांवांची स्क्रुटनी करून ते मुखार धाडपाक शकतात. 3 स्तरांचेर गोंयान तुमी म्हणटा की नांवांची स्क्रुटिनी जातली आनी ती नांवां मागीर सेंट्रल कमिटी. कदाचित डिस्ट्रिक्ट कमिटीचो रोल कितें आसतलो हो सेंट्रल इलेक्शन कमिटी डिसायड करतली. सो जर तर डिस्ट्रिक्ट कमिटीक रोल आसलो जाल्यार डिस्ट्रिक्ट कमिटी पयली इन्विटेशन तेंचे कडेन धाडटले. तेजे नंतर प्रदेश इलेक्शन कमिटी तेजेर चर्चा करतली. प्रदेश इलेक्शन कमिटीक डिस्कस करतकर स्क्रिनींग कमिटीक डिस्कस जातली. स्क्रिनींग कमिटीक डिस्कस जातकर फायनल नांवां सेंट्रल इलेक्शन कमिटीक वयतली आनी सेंट्रल इलेक्शन कमिटीचे बैठकीक ती नांवां फायनल जातली. हो सगळो प्रोसेस जातलो, बट केन्ना पर्यंत नांवां तुमची धाडटली? आतां हो प्रोसेस केन्ना कंप्लीट जातलो? काही इलेक्शन आसचे पयलीं 1-2 म्हयने जाल्यार मागीर ती काँग्रेसीची एक टिपिकल स्टायल आहा, कॅन्डिडेटूच थारना. सो तुमकां प्रिपरेशन करपाकूय टायम जाय न्हू. सो तुमी तेचेर कितें हें केलां, भासाभास केल्या बाबा केन्ना पर्यंत फायनल करप? पार्टीचें काम आसता की तयारी करप 40 मतदारसंघांक एसेंब्ली आनी दोनूय लोकसभेक. आनी म्हाज्या कोतान अमित पाटकर आनी युरी आलेमांव हांणी त्या संदर्भान काम सुरू केल्लें आसा दोनूय मतदारसंघांक, नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा. कॅन्डिडेट जे आसता ते कॅन्डिडेटांनी आपल्या लेवलाचेर काम कोण जो आसा तो सुरू करता. सो पार्टीची टिकेट येता तेन्ना येता, पूण काम हें थांबपाक जायना. सपोज फाल्यां कोणाकूय टिकेट जाली तो तयारेन आसपाक जाय. एक म्हणजे पार्टीचें ऑर्गनायजेशन आसता आनी दुसरें म्हणजे पर्सनल कॅन्डिडेटाचें ऑर्गनायजेशन आसता. एकदां तें सेम आसता, एकदां ते दोनूय एक जावन काम करतात, तेजेर आनीक फायदो जाता. तुमी म्हणटा की जे कोण इच्छूक आहा तेंच्यांनी काम स्टार्ट करचें डेफिनेटली काम स्टार्ट केल्लें आसा खुबशे कॅन्डिडेटांनी. खुबशे कॅन्डिडेट भोंवतात, खुबशे कॅन्डिडेटान चर्चा कॉमेस केल्ली आसा. आनी एक राष्ट्रीय स्तरावयलो प्रश्न म्हणजे काँग्रेसीन म्हणजे इंडिया ही जे तुमचें गठबंधन जालां तेंच्यांनी कांय टीव्ही एंकराचेर हें घातलें, रिस्ट्रिक्शन्स घातले की तेंच्या पासून आमी पयस रावप. गोंयान बीन तशें तुमचें कितें आसा काय? गोंयची मिडिया ओके आहा अशें दिसता तुमचें पर्सनल मत? गोंयची मिडिया बाय एंड लार्ज बरी आसता. तितून जर फक्त एकूच मिडियाचो इशू कुशीक दवरलो, जो मिडिया तुका इलेक्शन लागीं पावतकर सर्टन पार्टीक टार्गेट करप आनी तांचे कडल्यान मागीर पयशे मागून घेवप. सो एक मिडियाचो जर हें सोडलो आनी जो मिडिया गव्हर्मेंट कंट्रोलूय करता खुबसो हातून, जाल्यार बाकीची मिडियाचो तसो इशू गोंयांक ना. आनी एक मिडिया तो कितें करता तेगेलो बिजनसूच जाल्लो आसा. इलेक्शन येयलें की सर्टन पार्टीक टार्गेट करप नाल्यार सर्टन पार्ट्यो गोंयांक हाडप, म्हणजे जो BJPक फायदो कसो करून दिवपाक जाता त्या हितूंतल्यान एक मिडिया हावज आसा. तें खूब एग्रेशन प्रत्येक इलेक्शनाक ते करतात आनी हें गोंयच्या लोकांक खबरूय आसा. सगळे पॉलिटिकल पार्टीकूय खबर आसा, गोंयच्या लोकांकूय खबर आसा कशें करून पयशे लोकां कडल्यान एक्स्ट्रॅक्ट करता ते. सो आनी एक प्रश्न, तुमी आसा इच्छूक लोकसभे खातीर? डेफिनेटली लास्ट पार्लमेंटा हेका सावथांतल्यान जेन्ना म्हाजें नांवूय रिकमेंड केल्लें आनी तें जालें, पूण शेवटाक पार्टीन म्हाका सांगलें की नॉर्थ गोवाक तुमी कॉन्टेस्ट करपाक जाय. त्या हेजेर हांव नॉर्थ गोवाक हें केल्लें आसा. त्या टायमार तेन्ना तुमी लास्ट मिनीट लास्ट टायम हांगा थोडे इशू जाले कित्याक पयलीं खलप आशिल्लो तो एसेंब्लींक ताणें फोकस केलें. तेजे नंतर आमी प्रताप सिंग राणी जावं तेजे बायलेक हें केली, निर्मला सावंताकूय आमी अप्रोच केल्ली. अशें करून हें जाता की लास्टाक तें म्हणपाक ना तूं नॉर्थाक तुवें कॉन्टेस्ट करपाचें. सो त्या हितून हांव पार्टी खातीर नॉर्था येवन कॉन्टेस्ट. इवन हांगा जेन्ना मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जालो तेजे नंतर आमी आमचो कॅन्डिडेट जो आशिल्लो बाबूश मनसुरात पार्टीन फायनलायज केल्लो, तेकाच पर्रीकरान पळोवन व्हेलो. ओके, आनी तो फाटीं सरलो. तेजे नंतर आमी 1-2 कॅन्डिडेट पक्षान हांगा तयार केले, तेकाय बीन पर्रीकरान प्रेशर घालून फाटीं ओडलें. आनी जेन्ना पार्टीक दिसलें की आतां आनी चान्स घेवप ना, आनी तेन्ना हांव म्हाज्या क्लासीस घेतालो, म्हाका फोन आयलो की तुवें कॉन्टेस्ट करपाक जाय म्हणून. म्हणजे म्हाका जाय सारकें प्रेशर कितें आमच्या ब्लॉकूय सारकें ना, आमची कॅडरूय ना. पूण हांव फाटीं सरलो. तेका लागून हांवें म्हणलें तुका आनी जाय जाल्यार कॅन्डिडेट दिता. तें म्हणपाक ना, कॅन्डिडेट तुवेंच फायट करपाक जाय, कारण आमकां हें आसा की तूं
कोणाचेर प्रेशराची येवपा ना अंडर आनीक तूं फायट दितलो. सो आमकां बेजिकली पार्टीक फायट करपाक जाय तें इलेक्शन आनीक मॅसेज दिवपाक जाय. सो तेजे नंतर हांव भिल्लो खूब, पूण जालो तयार पार्टीच्या हिता खातीर तें इलेक्शन हांवें लडयलें. हे फावट कितें म्हाजो प्रश्न तो आशिल्लो. ह्या हितूंक आतां पार्टी कितें डिसिजन घेता तें फॉलो करप. की हांव पार्टीचो एक सेवक आसा, पार्टीन सांगलें की तूं इलेक्शन लडनाका, मैदानान देव सपोज देंवनाका म्हणल्यार देंवलो ना, देव म्हटल्यार देव. देव म्हणल्यार देव. लास्ट असेंब्ली इलेक्शनाक तेंच जाल्लें. असेंब्ली इलेक्शनाक सांगलें पार्टीन की तूं असेंब्ली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करनाका, तूं लोकसभेक तुजें हें पळोवया म्हणून त्या टायमार. सो त्या टायमार लास्ट टायम आमी असेंब्ली नाजाल्यार तुमी खंय कंटेस्ट करपा आशिल्ले फातोड्डा? ते पक्ष ठरयताले. तुमचो मतदारसंघ असो नाशिल्लो, तुमी बट कंटेस्ट करपा आशिल्ले. बेजिकली तयारी करताले आमी. इलेक्शन म्हणजे सगळ्यांक जें आशिल्लें की एज अ प्रेजिडेंट हांवें कॉन्टेस्ट करपाक जाय आशिल्लो म्हणून. पूण सेंट्रल लिडरशिपीकूय भितर दोन हें आशिल्ले व्हीव आशिल्ले की जे बाकीचे केंद्रीय लिडर आशिल्ले तांकां दिसपालें की हांवें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक जाय. पूण आमचो इंचार्ज जो आशिल्लो दिनेश गुंडूराव ताका दिसतालें की हांवें करप न्ही, हांवें फूल ऑर्गनायजेशनाचेर 40 मतदारसंघाचेर फोकस करचो. अशी एक वेगळी रणनिती आशिल्ली. आनीक तेजे नंतर म्हाकाय दिसलें की हांवें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करप ना, आनी त्या हाजेर केंद्रीय नेतृत्वाकूय मागीर हांवें बाकीच्यांकाय सांगलें की ती स्ट्रॅटेजी सारकी आसा. तेणें म्हणलें यू ट्राय टू फॉर द नेक्स्ट पार्लमेंट इलेक्शन इज लोकसभा. सो हें सांगलेलें तुमकां तेन्ना की लोकसभे खातीर तेन्ना स्ट्रॅटेजीज तश्योच जाल्यो न्ही, डिस्कशन जालें. सो तुमी आसा. आतां कितें आसा, टायम बदलता, वेळ बदलता. म्हाका इच्छा आसली जाल्यार सुद्दां पार्टीची ती इच्छा आसपाक जाय. ती तुमी उलोवनूय दाखोवंक जाय न्ही बाबा आपूण इच्छूक आसा म्हणून. म्हाजे लिडरशिपी कडेन हांवें कितें उलयलें, हेजेर चर्चा जाली तेन्ना हांव उलयलो आसा की तुमी उलयल्या. जे हांव पब्लिका कडेन आमी पार्टीचे एक लॉयल कार्यकर्ते आसा, जो पार्टीचो निर्देश मानून आमी काम करता. हे फावट प्रेफरन्स सावथ गोवा जर तुमकां हें दिलें. जें कितें आसा तें, पूण म्हाका एक दिसता कितें हांवें प्रत्येक इलेक्शन हें पक्षा खातीर लडलां, म्हाजे खातीर लडलां. पूण ह्या खातीर म्हाका जर ऑप्शन दिलें जाल्यार हांव इलेक्शन म्हाजे खातीर पार्टी खातीर जालेंच, पूण म्हाजे स्वता खातीर इलेक्शन लडपाक, कारण एक तरी संदी मेळपाक जाय स्वता इलेक्शन लडपाक स्वता. खूब काम केलें संघटनेचें अशें दिसता तुमकां. आतां खंय तरी एक संदी मेळपाक इशू खंय तरी लोकसभेन नाल्यार विधानसभेन तरी म्हाका मेळपाक जाय इलेक्शन जें म्हाका जाय थंय कॉन्टेस्ट करपाक. हांवें पार्टी खातीर सगळ्या कॉन्टेस्ट केली इलेक्शन जें गरज आसता तें. तर हे आशिल्ले आमचे CWCचे परमनंट इन्वायटी गिरीश चोडणकर. तांच्यांनी वेगवेगळ्या आमच्या प्रश्नाचेर बरो जापो दिलो, दिलकुलास जापो दिल्यो आनी सांगलें तेणी की जर संदी मेळ्ळी जाल्यार सावथ गोवा कंटेस्ट आपूण करपाक रेडी आसा किंवा करूंक शकता. पार्टी जो आदेश दिता, पार्टी जें सांगता तें आपूण तेंचो आदेश मान्य करून फुडलें पावलां उखलपा खातीर आपूण तयार आसा अशें सुद्दां गिरीश चोडणकर हांच्यांनी सांगलेलें आसा.